What's up, Grace family? Welcome to my first mini vlog. Last night the rain left the mountains fresh and magical this morning. कित सांगूच तुमकां इतुली सारकी थोंडाय आसली आनी हांव इतुलो एक्सायटेड आसलो कामा वचपाक स्वतांचे भाशेन. वेदर चोवन हांवें बरें एक कॉफी शॉपांत वयतलो आनी कॉफी ऑर्डर करतलो म्हाका. He knows my order and he comes directly serving me hot piping caffeine. Rich, bold and exactly what I needed. सारकें फिल्टर कॉफी भाशेन गोंयच उगडास येयलो सारको. लागलो वाटे कित सांगोच तुमकां सराउंडेड बाय insane views. Clouds literally below me. Felt like I was driving through heaven. टॉप केली मातशें वगत कित्याक इतलो ब्युटिफूल व्यू आहलो आनी लागलो वाटे पोतू वचपाक कामा आनी पावलो वचूं हांव हिंगा कामा. पावल म्हणटरी म्हाका इतलीं झाडां इतलीं लायक वयता जाणो आनी हांव थंय पावलो ऑफिसा भितर आनी बॅग्स डावन लॅपटॉप ओपन. टायम टू डायव इन टू दोज ईमेल्स चॅक करपाक लागलो. ओके आनी सगळें कितें काम आहाय तें फॉलोअप्स केलें आनी स्टार्ट केलें म्हगेलें डेली रुटीन. 2000 meters above sea level. कितें फीलिंग काम करपा हिंगा सारकें पीसफूल. Later that day I checked out our new menu drinks. Did a few trials and they turned out incredible. सामकें best. Shout out to our amazing bartender Leo for nailing the flavors. Wrapped up the day and headed back home. Soul refreshed, work days like 10 out of 10. For more long videos, please subscribe our YouTube channel, The Goan Grace Family. See you in my next mini vlog. Mogaso.